विश्व कोंकणी केंद्राचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां परत एक पावटी स्वागत करता आसा. तो स्टार केस म्हणालो, स्टार केस, आनी तो फनेल म्हणालो, फनेल म्हळ्यार कोंकणीचे शब्द पक्कने ताका मेळ्ळे. असले एक शब्दावळी आमी फुडें कळ उलयले आसाची कशी लीन तो 2 अक्षराचे मस्त 76 शब्द आसा म्हणून आमी म्हणलेलो आसा. तशीच ह्या शब्दाचे एक प्रकार आमी पळयता गेल्यार आमगेल मुखार आतां नळी, नळी म्हळ्यार पायप, पायप म्हणच्याक आम चडावती ह्या शब्दाचे उपयोग आमगेल्यान तो मस्त उणी केला. तशी फनेल म्हणूक नाळी, नाळी म्हणटाची. तशीच नीली, नीली आमी उपयोग करताची, अवंगाल्याक घालची नीली की नीली बण्णू. तशीच निळी म्हणटा, निळी, निळी म्हळ्यार एक विंगड शब्द आसा. तशीच अवंगाल्याचे सपोर कुडको खंयच्याचे पेपर जाल्यार ताका फाळी म्हणचे, फाळी. तशीच आमकां अनेक शब्द गोत आसा, पोली, पोली बोनचे अशें पुरो म्हणटा. आनी आमकां इंग्लिशान तो पॅन केक म्हणटा आमी. कायलें तूं पोळ्याचे एक शेप खंयचेय खाणाक ताका पॅन केक म्हणटा. तसलो एक शब्द कोंकणीस आसा, तातूंत ते पोळी म्हणचे आमी, पोळी. आतां दिवाळी परबेची पोळी म्हणून फुडें एक कार्यक्रम आशिल्लो, ते उडदा पोळ्याचे पीठ एक वेळ आरंभ केल्यार 4 दीस ते तोप तकतकाची घालून ते एक कामधेनुशे तातूंतल्यान अपास अपास पोळकाड खावचे, हे एक ग्रामीण प्रदेशांतले एक पद्दती आशिल्ली. तशीच आमी हे फोम तसले हांकां पुराय आमी पिली म्हणटा, पिली, पिली. तशीच देवस्थानाची पावळी म्हणटा, पावळी. आनी नाण्य कॉयनाक आमी पावली म्हणटा, पावली. तशीच पारली म्हळ्यार एक शब्द, हे एक प्राणीक आमगे पळयला घरा लागीं पुरो आसता. तशीच पळ्ळी, पळ्ळी म्हळ्यार अशी आड्डोण पळ्ळी, अशी चेल्ली जाल्यार आमी पळ्ळी म्हणटाचे, हेज्या पळ्ळो म्हणटाचे. तशीच फुडली, मस्त फुडली मनीस ती म्हणून अशी. आनी बली, बंत दाखून बली, बोळी म्हळ्यार चड गोत नातिले, एक पेद्दशी आसल्यार. आनी भायली, भायली ती हांगाची न्हय, भितरची न्हय, भायली मनीशी. तशीच माळी, तावळे आमी पळय स्टार केसाक माळी म्हणटाची. मावळी म्हळ्यार जेडाक एक कोंकणीचे एक प्रमाणबद्ध शब्द म्हळ्यार मावळी म्हणून. आनी मेळी, मेळा मेळी म्हणटा पळय तांतुली मेळी. आनी एक राळी उलोवची म्हणटा आमी, दिगज पट्टांक मारचे राळी. आनी रळ्ळी, चेल्ली जाल्यार रळ्ळल्याक तिका रळ्ळी, ती रळ्ळी म्हणटा. आनी आमगेल बेडशीटाक वली म्हणटा, वली. तशीच वाली, वाळी येता. तशीच वल्ली, वल्ली म्हळ्यार वल्ली जाल्ले म्हणून, आतां वल्ली किरगी अशें पुरो येता. आनी हेल्ली, तिका आजी आस्पत्रे हेल्ली म्हणटा पळय आमी तशी. आनी वयली, वयर आशिल्ली वयली जाता. आनी आमगे शिंयाक आनी जे सैत्याक कोंकणींत शेळी म्हळ्यार शब्दूय आसा. आनी कोणें अंतरलार म्हळ्यार देवाधीन जाल्यार ताका सरली म्हणटा, सरली. आनी सावळी, शेड. आनी साली, साली. हळ्ळी, होळी. कितले शब्द बरी 2 अक्षरान अपास अपास ताजे अंत्याक्षर ली 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 अशें पुरा येवचे शब्द आमी लॅक घाल्यार ಒಟ್ಟು एक 70 पाशी चड शब्द आमगेले मध्यंतू
अस आनीकय आमकां गोत्नातिले कितली गेस पुरो हांवें एक अंदाज एक सांगिल्ले 100 शब्द सुके पुरो अशीची विंगड विंगड आतां एकाक्षरींतू एक अक्षराचे शब्दांतू यो आनी घे दी असल शब्द लॅक गलारी एक राशस पुरो आनी तिनी शब्दाचे तिनी अक्षराचे शब्द मस्तस पुरो असलो एक आमगेले कोंकणी भाशेंत एक विशेष म्हळ्यार मस्त अक्षर आशिल्ले शब्द उणे आसा एक अक्षराचे चड आसा 2 अक्षराचे चड आसा म्हळ्यार आमी हे समय व्यर्थ करनातिले ओग्गी उल्लोचे जावका म्हणून असले आमगेले मलगड्यांनी शब्दाक सन्न रचने दिला असल पुरा शब्दाक आमी सोडनातिले आमगेले भाशेंत उपयोग करतरब्या आमगेले भास आनीक एक श्रीमंत कोरया म्हणटाची आयची पदमाधुरी कार्यक्रम हांगाक राबयता आसा